नमस्कार, स्वागत तुमचे सगळ्यांचे प्रुडंटाच्या खाशेल्या गजालींनी. आता मी गजाली म्हणले की अशें जाता की कोण तरी एक मॅच्युअर्ड मनीस तेजे बरोबर आमी बसता आनी तांचे वाटचाल विचारता, ताच्या आयुश्या बद्दल विचारता. घडये आजची जी गजाली आसा ती तशीच आसा. तांची आमकां जे मानेस्त आहा तांची वाटचाल आमकां पळोवपाची. पण अशें आसा की जो म्हाज्या बरोबर आज गेस्ट आसा तांची पिराय जर पळयली तर अशें दिसना की तेंच्यांनी आज इतकें एक्वायर केलां किंवा एचीव केलां. स्वागत करुया आदित्य जांबळे. नमस्कार. म्हाका दिसता तांची वळख वेगळी करून दिवपाची गरज ना. 2 टायम नॅशनल अवॉर्ड विनर. फर्स्ट मुवी तांची आबा आयकताना आनी सेकंड खरवस. आतां जे आसा म्हणजे गोंयचे आमचे गोंयचो तरणाटो एक जो मुंबय बॉलिवूडान आसा आनी बॉलिवूडान म्हणजे ते खंयचे फिल्म लायनीन अशें म्हणजे खंयची फिल्मां करप न्ही जाल्यार एक सिलेक्टीव मुवी अशी आहा जी येवपाची आहा. घडये फेब्रुवारी 23rd जी रिलीज जाता. आर्टिकल 370. पयले सुवातेर तुमकां खूब खूब परबी आनी नॅशनल अवॉर्ड सगळे मेळून हांव परबी दिता परत एकदा. थँक्यू. आमी गजाली म्हणटा न्ही, गजाली आमी करता तशें हांवें इंट्रोड्यूस केलें की गजाली म्हणलें की एक कोण असो प्रौढ असो जाणटो आसतलो तेंचे उलयतलो आनी आज हांव तुमचे कडेन बसता उलयतां. अशें दिसना की तुमचे कडेन म्हाका इतकें आयकपाचें आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 नॅशनल अवॉर्ड्स म्हणजे तुमची पिराय जर पळयली जाल्यार दिसना की तुमी नॅशनल अवॉर्ड विनर आसा. आनी दॅट टू डिरेक्शन इन डिरेक्शन. एक्टींग म्हणटाले ओके आसलेलें. डिरेक्शनाचें कशें आयलें तुमकां? पयलींच्यानूच म्हाका थिएटराची खूब आवड आशिल्ली. कॉलेज जेन्ना चालू जाल्लें तेन्ना टिपिकल इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स आसता आनी त्यातून कला अकादमी म्हणा किंवा ड्रामाज किंवा 2 अंकी नाटक, एकांकिका ह्यातूंतल्यान हांव मातसो वाडला. पूण पयलींच्यानूच अशें आशिल्लें की म्हाका साथ जी म्हणजे म्हाजी सुरवात जी जाली तातूंत हांव म्हणजे डेफिनेटली एक उल्लेख करपाक सोदता जो तो म्हणजे विजय कुमार नायक ह्या हस्तीचो, जो आतां रिसंटलीच एक आमकां वायट बातमी मेळ्ळी. पूण त्यांनी म्हाका सुरवातीच्यान तातूंत म्हाका त्यांनी घुसयलें की जेन्ना हांव पयलीं शिक्षण म्हणा किंवा थिएटराचें जें कितें एक हें आसता, एक शिक्षा आसता तातूंतली ती सगळी त्यांनी म्हाका दिली की थिएटर म्हणजे कितें, सेट म्हणजे कितें, लायटींग म्हणजे कितें. आनी तेंच्या वांगडा हांव 1-1.5 वर्स हांव तेंच्या वांगडा म्हाजी सुरवात जी आशिल्ली तितली हें जाली की म्हाका लक्षांत आयलें की म्हाका कॉन्फिडन्साची कमी ना. आनी त्यांनी म्हाका हें दाखोवन दिलें की तुजे भितर आत्मविश्वास जो आसा तोय आसा आनी तुजे कडेन तें पोर्ट्रे करपाची एक कला आसा. म्हणटकच तुवें हें डेफिनेटली फुडें व्हरपाक जाय. आनी त्यांनी तेंच्या वांगडा हांवें एक मायम शो केलो सागर किनारे म्हणून. तो सगळे कडेन पावलो. पुण्या, मुंबय, राजस्थान सगळे कडेन एक्टींग. इट वॉज ओन्ली फॉर एक्टींग. आनी मागीर म्हाका अशें जालें की म्हाका जी कथा सांगपाक जाय ती कथा बरोवपी कोण ना. जी म्हाका कथा सांगपाक जाय किंवा जो पार्ट हांवें एज एन एक्टर करपाक जाय तो पार्ट बरयल्लो ना. आनी म्हाका कोणी असो लेखक येवन तो पार्ट दिवपाचो ना. सो ऑटोमॅटिकली म्हाज्या तकल्यान अशें येवपाक लागलें की जर तो पार्ट कोणी बरोवपाचो ना जाल्यार म्हाका तो पयलीं बरोवपाक पडटलो. दॅट्स हाव हांव लेखना कडेन वळ्ळो. आनी आफ्टर दॅट ऑफकोर्स जें हांव बरयतलो तें मागीर म्हाका दिसपाक लागलें की तें आनी कोणी कशें दिग्दर्शन तेचें परफेक्ट करतलो. इफ इट इज मी, हांव जर आसलो जाल्यार म्हाका तेचे बरोबर एक हें करपाक मेळटलें, न्याय करपाक मेळटलो त्या कले बरोबर. अशें करून मागीर ऑटोमॅटिकली दिग्दर्शनाचो भाग मदीं आयलो. आनी जेन्ना दिग्दर्शनाचें करपाक लागलें तेन्ना म्हाज्या ऑटोमॅटिकली तें लक्षांत आयलें, इट्स अ क्लिक की म्हाका लक्षांत आयलें की दीस इज द एरिया. हालांकी हांव सगळें म्हणजे हांव बरयतालोय बी, हांव दिग्दर्शनूय करतालो आनी हांव एक्टिंगूय करतालो. ऑल अंडर वन रूफ. आनी दॅट हॅज इट्स ओन एडवांटेज. म्हाका दिसता की वेन एवरीथींग इज डिपेंडंट उरना. सो विजना बरोबर कॉम्प्रोमायज जायना. म्हाका जें सांगपाचें आसा कोणाक तें आवडूं न आवडूं, प्रेक्षकां आनी म्हाज्या भितर कोणी मदीं कोण ना. डिरेक्ट आय कॅन हॅव अ कनेक्शन विथ द ऑडियन्स. सो त्या भागान जेन्ना पयलें हांवें अरे माणसा म्हणून एकांकिका डिरेक्ट केल्ली. आनी मागीर तो सकाळ करंडक आमी जिखले. थंय म्हाका बेस्ट एक्टर मेळ्ळें विदीन लायक 200 कॉलेजीस. सो थंय फर्स्ट एक्सपेरिमेंटूच आमी जी म्हणटा ती इतली सक्सेसफूल जाली तेन्ना एक कायंड ऑफ पावती मेळ्ळी की ऑडियन्सांक आवडटा. प्रेक्षक जो आसा जो सगळ्यांत व्हडलो मायबाप म्हणटा आमी किंवा व्हडलो जज आसा, जर प्रेक्षक उबो रावन 11 मिनटां क्लॅप्स मारता पुण्याचो प्रेक्षक जाल्यार कितें तरी आसा. इट कॅनॉट बी समथींग रँडम ऑर फ्लूक. सो त्या टायमार म्हाका लक्षांत आयलें की हें दिग्दर्शन इज समथींग दॅट इज देर इन मी, इन माय ब्लड. सो आय शूड परसीव इट. तो एक तसो भाग आशिल्लो. एक सादो प्रश्न घडी सगळ्यांक आसतलो. आतां इंग्लिशीन विचारूंक गेलो जाल्यार इज इट दॅट अ इंजिनियर कॅन डू एवरीथींग एल्स दॅन इंजिनियरींग?
हो एक थॉट खूप प्रश्न विचारले म्हाका हेचेर कित्याक खूब अशे इंजिनियर्स आसा ज्यांनी जंप मारले आपली आनी stream सोडून आमी stream दुसरीकडे सोडून. वता. पण म्हाका अशें दिसता की एक्चुली इट्स अदर वे रावंड बिकॉज आतां जर आमी नाटक म्हटलें नाटका परस चड म्हाका दिसता फिल्म इज इंजिनियर्स जॉब. म्हणजे म्हाका उलटें दिसता की एक इंजिनियर डिरेक्टर आसप ऑन सेट म्हणजे आतां म्हाका हे 2 पिक्चर करतना जो अनुभव आयलो किंवा शॉर्ट फिल्म्स करतना जो अनुभव आयलो की बिकॉज आय एम एन इंजिनियर आय नो थिंग्स sometimes they are par with what Bombay professionals or Mumbai professionals know technically. So technically a sound engineer will always be able to do things much better as opposed to only creative director. आणि त्यातून एक ॲडव्हान्टेज हो येता की बिकॉज यू नो इंजिनियरिंग आणि देर इज समथिंग विच आय ऑलवेज फील जुगाड एक आसता. सो इंजिनियरिंग इज ऑलवेज अबाउट जुगाड. सो म्हाजे कडेन रेन मशीन ना पूण म्हाका जर पावस पाडपाक जाय तो कसो पाडपाचो तो एक इंजिनियर सांगपाक शकता पूण तो एक डिरेक्टर सांगपाक शकना. डिरेक्टर थंय वचून म्हणटलो की म्हाका पावस जाय पूण म्हाडे बजेट ना तो थंय रावता दॅट थॉट स्टॉप्स एक्झॅक्टली देर. बट इफ इज एन इंजिनियर कितें तरी करून तो इन वॉट एवर रिसोर्सीस ही हॅज तो एडजस्टमेंट करून तो फायनली आउटपूट तुमच्या फ्रेमीन हाडटलो. सो आय फील की अ इंजिनियर इज ऑलवेज बाउंड टू चेंज द स्ट्रीम्स बट जस्ट तो चेंज करता स्ट्रीम हाचो अर्थ असो ना की त्याने 4 वर्सांचे कितें ती डिग्री घेतना नॉलेज घेतला इज गॉन टू वेस्ट. म्हाका दिसता इट विल ऑलवेज ॲड वेरेवर ही गोज. आय थिंक मोर इंजिनियर्स चेंज द स्ट्रीम्स गेट बेटर. सो फिल्म मेकिंगान जर इंजिनियर्स चड आयले जाल्यार फिल्म मेकिंग विल बिकम बेटर. So this is the right answer to all those engineers who have changed the stream. Yeah, you are not changing the stream. म्हाका अशें दिसता की तुम्ही चेंज करना. You are coming to the right stream because you are applying it. That engineering is about application. It's not about degree. It's about application. So तुम्ही apply त्या पर्टिक्युलर फिल्डान करतले म्हणजे ती फिल्ड डेफिनेटली बरी जातली. It cannot go down. आज जर तुमकां विचारलें नाटक काय सिनेमा I would now opt for cinema, but I can't have that answer constant. म्हाका अशें दिसता की 2 आतां हांवें सिनेमा केले फ्लक्च्युएट्स 2 सिनेमा आतां हांवें केले म्हाका नेक्स्ट म्हाका नाटक करपाक जाय. आय कांट म्हणजे एक थिएटर असल्या कारणान आय कांट डिटॅच माय सेल्फ कंप्लिटली फ्रॉम थिएटर. म्हाका केन्ना तरी तो एक जनरल ऑडियन्साचो एक क्लॅप म्हाज्या समोर मेळप रादर दॅन हांवें एक क्लिप तयार करून ती हांवें थिएटरान दाखोवन मागीर ते लोक टाळ्या मारतले किंवा तांकां वायट दिसतलें किंवा ते क्रिटिसायज करतले पूण म्हाका तें कळतलें खूब लेट इन अ फॉर्म ऑफ अ रिव्यू. त्याच्या परस जो लायव्ह ऑडियन्साचो जो एक मजा असता दॅट इज प्रायसलेस. आय थिंक थिएटर कॅनॉट बी रिप्लेस्ड. तर मुंबय तो आता मुंबय काम करता सो मुंबयचे जे डिरेक्टर्स आहा आय दे लायक यू म्हणजे डाऊन टू अर्थ इतके सिंपल असता काय कितें. आय थिंक डिरेक्टर्स ब्रीड इज प्रिटी मच डावन टू अर्थ कित्याक इट कम्स विथ अ थिंग की तुमकां कॅमेरा फाटल्यानूच रावपाक जाय. इट्स अ चॉयस. इट्स नॉट दॅट दे आर डुईंग इट फॉर अ ग्लॅमर ऑर एनीथिंग. मोस्ट ऑफ द डिरेक्टर्स आय हॅव नॉट कम अक्रॉस की अशे कोणी डिरेक्टर्स जे म्हणजे ॲटलिस्ट टील नाव जितले हांव डिरेक्टर्सां कडेन उलयलां किंवा आय वूड रादर मेन्शन माय ओन प्रोड्युसर हू इज ऑल्सो अ डिरेक्टर दॅट इज आदित्य धर. ही इज अ डाऊन टू अर्थ पर्सन. ही इज समबडी त्यांनी म्हणजे ही हॅज गिवन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वॉर फिल्म्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दॅट इज उरी द सर्जिकल स्ट्राईक. बट इन स्पाईट ऑफ दॅट वेन आय टॉक टू हिम इज जस्ट आदित्य धर टॉकिंग टू आदित्य जांबले सिंपल. सो म्हाका दिसता even if you think about these new legends that are there, not new, old legends also, Maniratnam Asu, Priyadarshan, all these big legends, Anurag Kashyap, they're down to earth. They're rickshaw bota Mumbai. So it's not necessarily like you'll always see Anurag Kashyap in a BMW. He might get down Aramnagar in a rickshaw and you'll be like, अरे वो Anurag Kashyap असा. Because they are not bothered by the glamour. त्यांका स्टोरी सांगपाची आसा, त्यांनी स्टोरी सांगपाचो एक मिडियम चूज केला. एज लॉंग एज त्यांच्या स्क्रिनीर तो मॅग्नम ओपस प्रॉडक्ट दिसता दे विल बी हॅपी. आता तुमचे आर्टिकल 370 आउट जाता फेब्रुवारी 23rd. त्याच्या खातीर तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. एक विचारपाचें की डायरेक्टराचो जॉब जो आसा हांवें डायरेक्शन दिलें घे फिनिश नाव इट्स युअर बेबी. प्रोड्युसर इट्स युअर बेबी. इज इट लायक दॅट? नो, इट कॅन नेवर बी लायक दॅट. कारण म्हाका दिसता की डिरेक्टराचो जॉब तेन्ना चालू जाता जेन्ना तें स्क्रिप्टींग चालू जाला आणि तो सोंपता जेन्ना पिक्चर फायनली लोक थिएटरान पळोवन इनफॅक्ट तरी तो सोंपना बिकॉज त्याच्यान मागीर एक क्रिटिसिजम आसतलो. त्याच्या मागीर एक कितें तरी त्याचेर भाश्य आसतलें जे लोकांक जातलें. खंय तरी अटॅक सुद्दां जावपाक शकता की तुमी अशें कित्याक केलें. एट दॅट टायम ऑल्सो डिरेक्टरा खातीर तें एक बाळ आसा. सो इट्स जस्ट लायक अ बेबी की त्याचेर कितें जर क्रिटिसिजम जालो ही हॅज टू स्टील फायट फॉर इट टील दी एंड ऑफ इट. म्हणजे आय कांट इवन से की 2 वर्सां मागीर सुद्दां जर त्याचेर कितें खंयच्या कसल्या डिसिजनाचेर जर खंयच्याय डिसिजनाचेर जर कितें एक हें जालें जाल्यार इट्स माय जॉब एज अ डिरेक्टर टू बॅक माय एक्टर, टू बॅक माय टेक्निशियन्स, टू बॅक माय प्रोड्युसर ऑल्सो एट सर्टन पॉयंट्स. बट इन ऑल दीस आय थिंक प्रोड्युसर्स जॉब इज मोर अबाउट बीइंग विथ मी अँड सपोर्टींग मी थ्रू आउट. की त्यांचो जॉब हें आसा की फाल्यां उलटें इट्स टू एंड फ्रो की म्हाका जर खंय तरी हें जालो आनी प्रोड्युसर वॉन्ट्स टू से दॅट ही वील से दॅट आय एम बॅकिंग हिम बिकॉज आय बिलीव इन इट.
की आणि स्पेशली विथ अ सब्जेक्ट लाईक 370 विच इज अ पॉलिटिकल सब्जेक्ट बरोबर. लव्ह Very स्टोरी critical क्रिटिकल also. पॉलिटिकल सब्जेक्ट म्हणजे डेफिनेटली त्याचेर क्रिटिसिझम जातलो जातलं. 110% की देल बी टू साइड्स वन साइड विल से इट्स ग्रेट वन साइड विल से इट्स नॉट ग्रेट सो वी हॅव टू बी ओपन फॉर दॅट बिंग क्रिएटिव्स पण म्हाका दिसता की डिरेक्टराचो जॉब डजंट आय डोंट इवन नो वेर इट स्टॉप्स त्याचा फर्स्ट लूक म्हाका आउट जाला किंवा टीजर इज आउट So, अजून कितें हें आसा म्हणजे तशें रेस्पॉन्स कसो कितें आहा टीजर रिस्पॉन्स ग्रेट आशिल्लो आमी वी वर ट्रेंडींग ऑन ट्विटर वी वर ट्रेंडींग ऑन इंस्टाग्राम आमचें आत्तां एक सॉंगूय आउट जाला विच इज रायट नाव ट्रेंडींग सो द रिस्पॉन्स इज ग्रेट बिंग अ पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स अँड बिंग अ व्हेरी हेवी सब्जेक्ट अबाउट काश्मीर आणि तातूंत एक लायन आशिल्ली जी खूपच हिट जाली तातूंत एक लायन आशिल्ली त्या टिजरान की काश्मीर में टेररिझम एक धंदा है सो दॅट लाईन आय थिंक हॅज हिट अ लॉट कारण हो एक पर्स्पेक्टीव खंयच्याच फिल्मान अजून हाडून नाशिल्लो की टेररिझम इवन दो इट हॅज ऑल अदर थिंग्स अबाउट रॅडिकलायझेशन अँड एवरीथिंग इट स्टील इज अ बिझनेस फायनली इट्स अबाउट मनी विच हिट द ऑडियन्स व्हेरी हार्ड अँड दे रिस्पॉन्डेड टू इट व्हेरी वेल सो आमकां रिस्पॉन्स खूप बरो मेळ्ळो जसं तुवें म्हळ्यार डायरेक्टराक डिफेंड करचें पडटलें सगळें इट इज स्टील हीज बेबी तूं तांकां सपोर्ट करता पूण तुजो जो सपोर्ट जो आसा घरचो सपोर्ट हांव हळू पळयतालो तुका उलयता आसतना यू आर ऑल्सो डिस्कसींग अबाउट युअर टॅक्निकलिटीज अँड दोज थिंग्स विथ युअर फॅमिली कसो आहा सपोर्ट घरा कडल्यान घरा कडेन सपोर्ट आसा म्हणूनच म्हाका दिसता हांव हांगा पावला बिकॉज इवेंच्युअली जशें तुमी पयलीं विचारलें की एक इंजिनियर आसा यू आर स्विचींग द स्ट्रिम्स गोंयचो इंजिनियर किंवा गोंयचो डिरेक्टर गोईंग टू मुंबय अँड ट्रायंग टू से दॅट हांव एक बॉलिवूडाची फिल्म डिरेक्ट करतलो आणि जे आयज पर्यंत केन्नाच जावं ना टील डेट वी गॉट इंडिपेंडन्स अँड वी स्टार्टेड फिल्मींग लायक रिसंटली इन गोवा बट इफ यू सी आज पर्यंत खूप जाणांनी प्रयत्न केला पण थंय पावप इज डिफिकल्ट बिकॉज कितें जाता मुंबय यू आर एक्चुअली इफ यू आर डुईंग लायक अ फिल्म लायक 370 विच हॅज एक्शन ड्रामा एवरीथींग इन इट इट्स अ हेवी बजेट फिल्म सो एट द एंड कितें आसा की खंयच्याय डिरेक्टराक डिरेक्टर जावपाक जाय जाल्यार त्याचेर तितलो पयसो घालपाक पडटलो इट इज बिझनेस एट द एंड ऑफ द डे सो ह्याचो अर्थ असो आसा जर आमी 50 करोडाची फिल्म करता दॅट मिन्स दॅट 50 crores ऑफ मनी इज बींग पुट ऑन एक मनशान कितें बरयलां ताचेर किंवा एक मनशाच्या विजनाचेर त्याच्या मनान कितें आसा तो कसो तो डेपिक्ट करपाक सोदता टॉपीक आणि त्याच्या फाटल्यान एक 300 लोकांचो संघ तयार जाता विथ एक्टर्स कास्ट क्रू एवरीबडी HODs DOPs अँड एवरीबडी सो इट्स एक्चुअली इफ ही गोज रॉंग कोणीतरी थंय बसला जो 50 करोड घालता हीज मनी इज गोईंग वेस्ट इट्स अ गॅम्बल ॲट द एंड ऑफ द डे सो ही अपॉर्च्युनिटी मेळपाक आय डोंट थिंक इट्स जस्ट द टॅलंट बट इट ऑल्सो रिक्वायर्स लॉट ऑफ अदर फॅक्टर्स टू कम टुगेदर कनेक्ट जावपाक जाय इट डजंट हॅपन इतले फिल्म्स बॉक्स योग म्हणटा तशें सो आय थिंक पूण त्याच्या खातीर पयलो मेन रूट आसा तो फॅमिली बिकॉज जेन्ना हांवें डिसिजन घेतिल्ली तेन्ना माय वायफ म्हाजी मम्मी आणि माय अंकल्स माय एंटायर जांबळे फॅमिली इवन देसाई फॅमिली जी म्हाज्या वायफा कडच्यान आसा everybody always had this thing की कितें तो करतलो and this time you shouldn't raise a doubt rather you should just push if you want to go तुका जर भायर वचून मुंबय वचून कितें तरी करपाक जाय तूं वच सो तो एक जो एक फॅक्टर आसता न्ही तो जर नासलो आनी त्या मुमेंटार जर इन्शुरन्स मागलो की म्हाका सांग की तूं जर हें करना जाल्यार कितें करतलो जाल्यार तो डिसिजन 100% फेल जातलो बिकॉज इन्शुरन्सान कितें आसता आमकां खबर आसता की जर म्हाका म्हाजो पिक्चर येवना जाल्यार हांव वो जॉब घेतलो लेट्स से इंजिनियरिंगाचो हांव वो जॉब घेतलो सो बॅक ऑफ द मायंड म्हाका खबर आसा की म्हाजो जॉब आसा सो म्हाजो जो इनपूट आसा तो केन्नाच फूल 100% जावपाचो ना ऑन दी कॉन्ट्री जर इन्शुरन्स नासलो देर इज ओन्ली वन वे तुमकां एक पिक्चर करपाक डू ऑर डाय सो दॅट हेल्प्स यू टू रिमेन इन अ क्लटर ऑफ मुंबय ज्या जागेर आत्तां एवरी डे 10,000 people want to make a film and out of that you are saying ki you will make one film it is almost impossible so त्याच्या खातीर it's important to have that killer instinct आणि त्याच्या खातीर फॅमिलीचो सपोर्ट आसप इज व्हेरी क्रुशल गरजेचें तुमचे फर्स्ट जे नॅशनल अवॉर्ड फिल्म आसा आबा ऐकताना तुम्ही जेन्ना प्रोजेक्ट सुरू केलो चिंतिल्लें की आय एम डुईंग अ अवॉर्ड विनींग फिल्म म्हणून नॅशनल अवॉर्ड विनींग फिल्म बिकॉज म्हाज्या मनान अशें आशिल्लें पयलींच्यान की शॉर्ट फिल्म्स खूब जाता एवरीबडी प्रत्येक कॉलेजींतल्यान कॉम्पिटिशनां जाता लोक शॉर्ट फिल्म करता दे अपलोड इट ॲट दी एंड ऑफ द डे इट डजंट मॅटर म्हणजे म्हाका इतलेंच दिशिल्लें की आय फेल्ट की शॉर्ट फिल्म केली ती हांवें अपलोड केली मागीर म्हाजे फ्रेंड्स आनी म्हाजी फॅमिली लायक करतले 15 कमेंट्स येतले एंड इट इज दॅट्स इट दॅट द चॅप्टर एंड्स सो म्हाका पयलींच्यान अशें आशिल्लें जर हांव म्हाजी पयली शॉर्ट फिल्म करतलो जाल्यार इट कॅनॉट बी नॉर्मल इट कॅनॉट बी समथींग दॅट पीपल डोंट विटनेस म्हाका पयलींच्यान अशें आशिल्लें की पयली शॉर्ट फिल्म हॅज टू विन अ नॅशनल अवॉर्ड जेन्ना हांवें फिल्मींग आनी बरोवपाक चालू केल्लें म्हणून हांवें अरुण नलावडे सरांक घेतलें बिकॉज आय डिडंट वॉन्ट टू वर्क विथ अ एक्टर हू इज नॉट नोन सो आय वॉन्टेड टू बँक ऑन अ नेम दॅट ज्या लोकांक खबर आसा म्हणजे श्वास सारको फिल्म त्यांनी केला सो आय वॉन्टेड टू गो विथ दॅट कायंड ऑफ एन एक्टर जेंचें नांव आसा
आणि ॲट द सेम टाईम दॅट वॉज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म जी इंडियन डॉल्बी एटमॉस मिक्स जाल्ली आणि इट वॉज मिक्स्ड बाय बाहुबलीचो साऊंड मिक्सर जस्टीन जोस. सो एवरीथींग वॉट एवर आय ट्रायड दॅट टायम वॉज समथींग दॅट वॉज इंटेंडेड की म्हाका स्पेशल करपाक जाय ती शॉर्ट फिल्म. इट इज नॉट सम रँडम शॉर्ट फिल्म जी लागली म्हणलें पळोवया हांव म्हाका प्रूव करपाक जाय. म्हाका हें प्रूव करपा नाशिल्लें की हांव शॉर्ट फिल्म करपाक शकता. म्हाका पयलीं दिसाच्यान हें प्रूव करपाक आशिल्लें की हांव शॉर्ट फिल्म करून जिखपाक शकता. आय कॅन बीट समबडी टू इट. सो म्हाका तो एक कॉन्फिडन्स आशिल्लो की जरी थंय रॉयल स्टॅगाचे फिल्म्स आसा, FTIचे फिल्म्स आसा, NSDचे फिल्म्स आसा, तरी आय बीट ऑल ऑफ दॅम एंड आय बी द विनर. हो म्हाका पयलींच आनी म्हाज्या फूल टिमेन. इट वॉज नॉट द थॉट हांवें केला. म्हाका दिसता म्हाजी टीम जी आशिल्ली श्री म्हालसा प्रोडक्शन्साची जी फूल टीम आशिल्ली, तातूंत शुभांग बोरकर, अमोग बर्वे हे सगळे गोंयकार. पूण तेंच्या मनान जेन्ना ते करता किंवा प्रार्थना कौशिक, तन्वी देसाई हे सगळे लोक जेन्ना काम करताले तेन्ना दे हॅड हें की आमी नॅशनल अवॉर्ड जिखतले आनी आमकां नॅशनल अवॉर्ड जिखपाक जाय. सो आमी कितेंय करता आत्तां इट मायट बी हांवें चलतलें पूण तें जर नॅशनल अवॉर्ड जाल्यार तें चलपाचें ना जाल्यार रिजेक्ट इट एंड डू इट अगेन. सो हो थॉट पयल्या दिसाच्यान 6 म्हयने हांवें तेचेर काम केलां. सो एक्चुअली शॉर्ट फिल्माचेर 6 म्हयने काम जायना आनी तेन्नाय खूब जाणांनी म्हणलें कितें करतात देव जाणा की 6 म्हयने शॉर्ट फिल्म करत आसा, पयशे कांय येना, ही इज जस्ट पुटींग एवरीथींग फ्रॉम हिज ओन पॉकेट. तो स्वताचेच पयशे उडयता. सो आय डोंट नो वेर इट इज गोइंग टू लँड. म्हाका मुंबयच्या थोड्या टेक्निशियन्सांनी थोड्या एका डिरेक्टरान म्हाका अशें सुद्दां म्हणिल्लें मुंबयच्या की जेन्ना एडिट चालू आशिल्लो मुंबयत तेन्ना म्हाका हांव खूब चेंजीस सांगतालो की ना म्हाका हें आवडुना, म्हाका हें अशें जाय. सो ताणें म्हाका म्हणिल्लें की तुजें हांवें इतल्यो फिल्म्स केल्या, हांवें 30 फिल्म्स केल्या आतां पर्यंत म्हाज्या स्टुडियोन आनी तुजी पयली फिल्म आसा. सो तूं म्हाका कशें सांगपाक शकता. सो आय वॉज लायक ना पूण म्हाका खबर आसा. सो त्या टायमार सुद्दां ताणें म्हाका अशें म्हणलें की उडून उडून खंय वयतली ही फिल्म, यू नो. सो this kind of things helps to keep you grounded. Correct. But at the same time it also helps to go aggressive की then I'll prove खंय उडटली ती पळयता. सो आमकां पयलींच्यान आशिल्लें की आमी नॅशनल अवॉर्ड जिखपाक शकता. आनी गोंयांत जो फिल्म कल्चर आमी म्हणटा फिल्म कल्चर आतां येता म्हणजे आतां सुरू जाता म्हणटा कसो दिसता तुमकां? कसो वाव आसा काय कितें आसा? हांव आतां ब्लंट आन्सर दिता बिकॉज म्हाका दिसता की फक्त आवडण्या खातीर आन्सर दिवप इज रॉंग. ओके. सो म्हाका दिसता गोंयांत टॅलंट इज 100% देर. आमी सगळे म्हणजे थिएटर आमी कल्चरली खूब रीच स्टेट आसा. आमचे कडेन टॅलंट इन एवरी सेक्टर, डिरेक्शन आसूं, रायटींग आसूं, सगळ्यान आसा. बट आय थिंक वी शूड समवेअर अंडरस्टँड की आर्ट इज अ बिजनस. मोर लेट वी अंडरस्टँड इट, मोर डिफिकल्ट इट इज गोइंग टू बी एस्टॅब्लिश्ड एज एन इंडस्ट्री. सो आमी जेन्ना म्हणटा की म्हाका एक पिक्चर करपाक जाय आनी गोंयांत हांव एक पिक्चर करतलो, म्हाज्या तकलेन इतलोच थॉट येवपाक जाय की हांव एक कोंकणी पिक्चर करतलो आनी तो लोक तिकीट घालून थिएटरांनी येवन पळयतले आनी आय शुडंट आस्क फॉर हेल्प. ज्या मुमेंटार हांव म्हाज्या तकलेन अशें धरता की गोंयांत हांव एक फिल्म करतलो पूण म्हाका तेच्या खातीर सपोर्ट जाय, मागीर खंयची स्कीम आसतली, कितें आनी आसतलें, यू हॅव लॉस्ट इट ऑलरेडी. बिकॉज तुमी एज अ डिरेक्टर किंवा प्रोड्युसर ऑलरेडी गिव अप केला की तुमी यू हॅव द कॅपॅसिटी टू ब्रिंग दी ऑडियन्स टू द थिएटर्स. Nagaraj Manjore, for example, was somebody who was not a big director at the start. Exactly. When he did Fandry or after that he did Sairat, he knew की तो एक गावातल्या भुरग्याक घेतलो, गावातल्या चलयेक घेतलो, he'll make them hero heroine and finally portray a Sairat जो मराठी मार्केटान 100 करोड क्रॉस करतलो. इट वॉज नॉट दॅट ही डिडंट नो दॅट. ताका पयलीं दिसाच्यान खबर आशिल्लें की हांव तें करून दाखोवपाक शकता. दॅट इज द रिजन इंडस्ट्री बँक्स इट, दॅट इज द रिजन ऑडियन्स वेंट फॉर इट. पूण आमी गोंयांत कितें एक प्रॉब्लेम आसा की आमी सगळी कडेन एक आमची टेंडन्सीज अशी आसा की आर्ट इज नॉट बिजनस, आर्ट इज हॉबी. जर आर्ट इज हॉबी जाल्यार देन यू शुडंट आस्क फॉर बिजनस. मागीर यू कांट कंपेर की ह्या पिक्चराक आयनॉक्सान 2 स्क्रीन मेळ्ळे. नो, यू कांट आस्क दॅट क्वेश्चन बिकॉज तुमी करतनाच 15 फावटी विचारला, 15 फावटी तुमी म्हणलें म्हाका हें जाय आशिल्लें, म्हाका हो सपोर्ट जाय आशिल्लो. वाय कांट यू जस्ट गो इन सायड सेईंग दॅट हांव कोंकणी फिल्म करतलो, हांव अशी हें करतलो आनी पीपल वील कम. एंड दॅट हॅज वर्कड फॉर लॉट ऑफ गोवन डिरेक्टर्स ऑल्सो. इफ यू से ओ मारिया वॉज अ हिट. Correct. It didn't. It was a proper commercial film, which was a hit. It took, actors from Bombay and even actors from Goa. It clubbed them together. It was a hit. पण आदित्य केन्ना कोंकणी करता? म्हाका दिसता की आतां कितें तूं नॅशनल अवॉर्ड विनर जालो, बॉलिवूडाक गेलो आनी जेन्ना तूं गोंयाचें उलयता, आदित्य केन्ना कोंकणी फिल्म दाखयतलो, करतलो हे लोक विचारता. म्हजे कडेन ऑलरेडी स्क्रिप्ट बरयलेलें आसा. आय हॅव कंप्लिटली कंपायल्ड इट. बट आय थिंक प्रत्येक गोश्टीचो एक वेळ असो आसता की त्या गोश्टीचो इम्पॅक्ट हांव चडान चड कसो हाडपाक शकता. आदित्य हू हॅज डन अ शॉर्ट फिल्म इज अ डिफरंट इम्पॅक्ट. आनी आदित्य एका खंय तरी एक्सपिरियन्स घेवन चडान चड पिक्चर करून एक कितें तरी कमाई करून, म्हणजे आय एम नॉट टॉकिंग अबावट मॉनिटरी गेन्स, बट आय एम टॉकिंग अबावट एक जो एक टॅलंटेड गेन आसता की एक टॅलंटाचो एक गेन आसता, एक्सपिरियन्साचो एक गेन आसता,
तो जर हांवें केलो जाल्यार ताचो जो एक इम्पॅक्ट गोवन सिनेमान पडपाक शकता की हांव एक कोंकणी सिनेमा करून दाखयता आनी आय एम गोन टू अट्रॅक्ट पीपल, अट्रॅक्ट इंटरनॅशनल ऑडियन्सीस ऑल्सो की गोवा सिनेमा इज समथींग दॅट यू शूड लूक फॉरवर्ड. दॅट इज डिफरंट इम्पॅक्ट. सो थोड्या गोष्टीन म्हाका अशें दिसता घाई करून इम्पॅक्ट येना आनी त्याच्या लागून म्हाका अशें दिसता की इट हॅज अ टायम, आय हॅव सब्जेक्ट्स but it will take a certain amount of time to actually deliver something special to Goan audience which will be eternal. कित्याक म्हाका तो असो करपाक नाका की पिक्चर केलो एक नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळें आनी मागीर इट इज नॉट एबल टू गार्नर बिजनेस. इट हॅज टू बी एबल टू गार्नर बिजनेस. आदित्याचें म्हणजे शिक्षण जशें तुवें म्हणलें शिक्षण सगळें गोंयांत जालें म्हणजे ऑलमोस्ट सगळें तुवें फूल म्हणून सांगलें म्हाका. तुजे आमी कसले फ्रेंड्स आशिल्ले वांगडा आज ते आमी आदित्यान आमकां सोडलो अशें म्हणटा काय कितें? ना, इन टच आसा? इन टच आसा. इनफॅक्ट अजून इनफॅक्ट गोंयचे जाल्यार आसाच पूण थोडे गोंयचे फ्रेंड्स म्हाजे भायर आसा, अमेरिकेन आसा, लंडनान आसा. सो आतां जेन्ना वॉट इज तेंच्यांनी तुका सोडलो? ना, नोबडी. म्हाका दिसता आमी खंय तरी तें अशें जाता ऑटोमॅटिकली की आफ्टर अ पॉयंट कॉलेज बेसिकली फ्रेंडशीप आमची कॉलेजा पर्यंत आसता. आफ्टर यू स्टार्ट अ जॉब ती फ्रेंडशीप मातशी वेगळी आसता. इट्स स्टील कलिग्स, इट्स नॉट फ्रेंड्स इन रियालिटी. आमची हेतून फ्रेंडशीप इज कॉलेज किंवा स्कूल. दॅट एज्युकेशनान जी फ्रेंडशीप आसता ती स्पेशल आसता. मागीर आमी कलिग्स म्हणटा. बट आय थिंक आफ्टर अ पॉयंट ऑफ टायम तें जाता ऑटोमॅटिकली बिकॉज नोबडी हॅज द टायम. तांकांय टायम आसना, आमकांय टायम आसना. वी चेंज थिंग्स. आमची प्रायोरिटीज चेंज जाता आनी मागीर टायम मेळना. इट इज नेवर दॅट कोणी कोणाक सोडटा. आय जस्ट फील नोबडी हॅज द टायम. आनी आतां आमी इतले फास्ट डिजिटल हातून आदीत बदललो आतां अशें कितें जाला काय कितें? ना. गूड थिंग म्हणजे आतां तुमकां ह्याचोच एक किस्सो सांगपाचो जाल्यार लायक आफ्टर वो टिजर रिलीज जालो म्हाजो एक खूब बरो गूड फ्रेंड तो आतां आसता लंडनान. सो त्याने म्हाका फोन केलो आफ्टर द टिजर आनी आय वॉज देर टू टेक दॅट कॉल बिकॉज म्हाजे नंबर सेव्ड आशिल्लो. सो म्हाका तुमकां इतलें सांगपाचें म्हाजे नंबर सेव्ड आसा. अशें ना की म्हाका हय फोन घेता. सो हांवें फोनार म्हटलें आनी ताणें म्हाका म्हणलें की अरे तुजो खंयच्या स्क्रिनीर येवपाचो आसा बिकॉज आमचो मुवी भायरूय रिलीज जावपाचो आसा. सो ती कन्वर्सेशन्सां जाता आनी दे ऑलवेज देर आनी म्हाका तशीच ती जाय बिकॉज आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू द स्पेस ज्या ओगान हांव मडल जातलो बिकॉज माय फ्रेंड्स आर नॉट देर टू करेक्ट मी ऑल्सो. यू नो एज तुजी अशी आसा जंय यू आर म्हणजे वॉलेटायल, तूं एकदम वॉलेटायल आहा. यू टेंड टू ऑल्सो क्रॉस युअर वेज अशें जाता. आनी ही जी बॉलिवूड जी इंडस्ट्री आहा तातूंय ईर्ष्या फॅक्टर, जेलसी फॅक्टर खूब आसा. आतां जेलसी म्हणलें की एक जेलसी अशी आसा जेतूर फुडल्या मनशाक पळयलो की अरे हेज्या सारकें म्हाकाय जावपा आहलें. ती ईर्ष्या वेगळी पॉझिटीव. तशी कोणाक पळोवन जाता? म्हाका भायल्या डिरेक्टर्सां पळोवन खूब जाता. म्हाका ऑफकोर्स म्हाका दिसता सावथाचे जे डिरेक्टर्स आसा स्पेसिफिकली मणिरत्नम सर, ही हॅज अ व्हेरी स्ट्रॉंग इन्फ्लुयन्स ऑन मी वेन आय स्टार्टेड लर्निंग फिल्म मेकींग. व्हेरी स्ट्रॉंग. म्हणजे हांव आयजूय तेंचे पिक्चर्स पळयता तेन्ना म्हाका अशें दिसता की तेंचे पिक्चर्स, तेंचें म्युजीक, AR सरांचें म्युजीक बीन सगळ्या गोश्टींनी अजुनूय इटर्नल आसा. बट समहाव आय थिंक आमच्या जनरेशनान वीच इज माय जनरेशन, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिहायंड बट सम प्रॉब्लम इज आमची इटर्नल आसना. आमी एक गोश्ट करता ती थोडे दीस चलता मागीर इट जस्ट डिजॉल्व्स. मागीर इट डजंट अप्लाय टू 10 वर्सांन ती अप्लाय जायना. म्युजीक सुद्दां 10 वर्सांन तें म्युजीक अप्लाय जायना. पूण AR सरांचें म्युजीक किंवा राजा सराचें म्युजीक किंवा प्यारेलाल सरांचें म्युजीक हें इटर्नल कित्याक आसा? बिकॉज दे हॅड सम क्राफ्ट अँड दे हॅड आय थिंक मॅच्युरिटी टू डिलिव्हर दॅट क्राफ्ट. दे डिडंट गेट मडल्ड बाय द फॅक्टर की म्हाजें एक गाणें हिट जालें जाल्यार हांव रावतलो. They kept evolving and learning throughout. They started exploring. So म्हाका दिसता की I still don't have a figure that I follow technically, but म्हाका अशें दिसता की I don't want to be that director जेणे एक पिक्चर केलो तो हिट जालो मागीर हांव मडल जालो मागीर हांवें चड पयशांचो व्हडलो पिक्चर केलो आनी मागीर तो चलुनाय आय एम फायन विथ. बट इफ पीपल से की ताणें एफर्ट तितलो लावना आनी तो आतां जालो, यू नो दॅट फिलींग जो खूब डिरेक्टर्सांचो आतां जाता की 2 पिक्चर हिट येता आनी मागीर जायना. आय डोंट वॉन्ट टू गेट देर. म्हणून हांव स्लो. आय एम समबडी हू डजंट वॉन्ट टू रश इन टू एनीथींग अनलेस अंटील तो एक्चुअली सब्जेक्ट ड्रायव्स मी टू डू वर्क हार्ड. आय डोंट वॉन्ट टू डू अ फिल्म. तुका फक्त लोकांक अशें नाचोवपाक आवडटा काय तूं नाचूंक सोदता केन्ना? म्हणजे कॅमेराचेर केन्ना येतलो तूं? स्क्रीनीर केन्ना येतलो? स्क्रिनीचेर? ना म्हाका दिसना. म्हाका आय एम नॉट समबडी हू एन्जॉयज बींग बिहायंड द कॅमेरा. नो, आय एम सींग उल्टा. आय लायक बींग ऑन इन फ्रंट ऑफ द कॅमेरा बिकॉज हांवें चालू केल्लें तेन्ना आय स्टार्टेड एज एन एक्टर. आतां सुद्दां म्हाज्या रिसंटली जो प्ले जाल्लो सौ म्हणून जो गोंयान जाल्लो, कोल्हापूर, मुंबय बीन जाल्लो तेन्ना दॅट ऑल्सो आय वॉज प्लेइंग द लीड कॅरेक्टर अलॉंग विथ माय वायफ. सो म्हाका तें आवडना अशांतलो भाग ना. बट म्हाका दिसता कॅमेरा फाटल्यान इट्स मोर कंट्रोल.
rather than camera in front. So even if I am in front of the camera, I would like to be in the film that I'm also directing. Because I सुभाष just घाई कसं? हाँ I just like the control. I like to have the leadership. I like to have that control की सेटार हांव वता आणि 300 लोक आसा आणि they are just waiting for me and they are waiting for my command. They need my orders is something that I organically enjoy. Acting on what happens is you're still small part of a bigger craft. So I'd like to still control the craft and get everybody together and move forward. तो माझा एक म्हणजे लहानपणाच्यान असो की सडन चेंज जालो आय थिंक ना आय थिंक ऑर्गॅनिकली आयला घराकडेच जाल्यार बरें पडटलें आय थिंक ऑर्गॅनिकली आयला म्हाका अशें केन्ना अशें असो एक डे नाशिल्लो स्पेसिफिकली की म्हाका अशें दिसलें की ओके हांव डिरेक्टर जातलो किंवा आय जस्ट फेल्ट की अशें आवड अशी नाशिल्ली बी काय फिल्मांची अशी कितें पयलींची साकून फिल्मांची आवड खूब आशिल्ली शाहरुख फेवरेट एक्टर आशिल्लो पयलीं ल्हानपणान हांव शाहरुखा भशेन दिसना म्हूण खुबदां रडटालो सो फिल्माची ऑब्वियसली आवड आशिल्ली नो डावट थोड्या वर्सांनी ती म्हणजे हांवें पयलो फिल्म थिएटरान पयलो तो टायटानीक आशिल्लो सो तो जो एक फील आसा की यू नो वीच इज सिनेमा इज ऑलवेज फॅसिनेटींग बट पॅरलली थिएटराची आवड आशिल्ली जी इंडियन आसा कंप्लिटली इट इज नॉट समथींग दॅट आय हॅव नॉट सीन ब्रॉडवे थिएटर्स अँड ऑल सो हांव हांगच्या थिएटर पळोवन उत्सवी रंगभुमी आसूं किंवा गोंयची सुद्दां ह्यो गोश्टी पळोवनूच हांव वाडला आणि दॅट आय लायक टू नर्चर इनफॅक्ट तो फॅक्टर म्हाका केन्ना तरी फुडें वचून तो गोंयचो जो एक फॅक्टर गोंयची सुद्दां एक वेगळी इमेज क्रिएट जाल्या सिनेमा लागून वीच इज अ रॉंग इमेज म्हणजे लोकांक खबर ना की गोंयान फोंडा म्हणून कितें तरी आसा लोकांक खबर ना की गोंयान बिचीस सोडून कितें तरी आसता एक परसेप्शन जालां की गोवन म्हणटा तो 3/4 पॅन्ट घालून बिचाचेर भोंवत आसता त्याचे कडेन बाकी गोश्टी हां CA आणि फोटोग्राफी ह्यो गोश्टी गोंयान चलता बाकी प्रोफेशन्सूय गोंयान आसा हें कोणाक खबर ना आनी आमचे बेसिकली जे कल्चरल हेरिटेज आसा की आमची उत्सव आमच्यो देवळां ह्यो गोश्टी खूब खंय दाखोवच ना दॅट इमेज गरज आसा सो तुजो कितको हें आसा तातूंत इनिशिएटीव दाखोवया अशें दिसता तुका इफ थिंग्स गो वेल म्हाका दिसता बेगीनूच तो भागूय येतलो बिकॉज इट इज समथींग वर्क इन प्रोग्रेस जातून आमी वी आर ट्रायंग टू एक्सप्लोर गोवा दॅट सायड अजून पर्यंत आमचें लिखाण बीन कंप्लीट जावना बट थॉट आनी हें पोर्ट्रे केल्लो आसा सो दॅट इज लायक माय लायक अ ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणपाक शकता की जातून म्हाका गोवा असो पोर्ट्रे करपाक जाय वीच वॅनिशेस म्हणजे इट शूड रब ऑफ द इमेज ऑफ गोवा वायट इमेज जी आसा हां ती फूल रब जावपाक जाय बिकॉज पीपल डोंट नो सो एंटायर इंडिया नीड्स टू नो वॉट इज गोवा वी आर नॉट जस्ट पीपल हू गो टू सनबर्न वी आर ऑल्सो पीपल हू गो टू यू नो आमच्या वेगवेगळ्यो गोष्टी आसतात आमची चतुर्थी कोणाक खबर ना करेक्ट घुमटाची काय घुमट हें वाद्य आसा म्हाज्या म्युझिक डायरेक्टरान हांवें 3 दीस पयलीं सांगलां सो दीज थिंग्स पीपल डोंट नो इन इंडिया आनी म्हाका दिसता एज अ डायरेक्टर गरज आसा ती रिस्पॉन्सिबिलिटी खूब इम्पॉर्टंट आसा मेन स्ट्रीम सिनेमा काय आर्ट सिनेमा मेन स्ट्रीम सिनेमा आर्ट सिनेमान तितको येना म्हाका दिसता आर्ट सिनेमा कमर्शियली जर तशी चिंतून जाल्यार वेगळी पण अशें पळोवंक गेल्यार मेन स्ट्रीम म्हाका दिसता आर्ट सिनेमाची न्ही व्याख्या फिल्म मेकर्सांनी खूब चेंज केल्या इट्स अ व्हेरी मडल्ड वर्ड त्याची न्ही 10 इंटरप्रिटेशनां जाता आनी दॅट इज वेअर इट गेट्स रिस्की यू कॅन मेक अ आर्ट फिल्म बट इट हॅज टू बी इंटरेस्टिंग देर इज नथींग कॉल्ड म्हाका दिसना की अशें बोरींग फिल्म करप इज नॉट अ क्राफ्ट म्हाका जर एक मनीस चलता आतां आर्ट सिनेमान खूबदां अशें दाखयता की एक मनीस एका गाडयेन बसलो तो चलता किंवा तो गाडयेंतल्यान उतरलो तो चलता 10 मिनटां खातीर म्हाका तो चलता आनी थंय वता दाखयता मागीर लोक जेन्ना म्हाका म्हणटा की न्ही दिस इज हाव रे पोर्ट्रेज अ स्टोरी दिस इज इंडी फिल्म मेकिंग आय डोंट एग्री विथ दॅट बिकॉज दॅट इज इजी टू मेक अ सिनेमा वेर आय कॅन जस्ट बोर यू इज व्हेरी इजी टू रायट अ ड्रामा इज डिफिकल्ट त्याच्या खातीर 10 फावटी ड्राफ्ट्स बरोवपाक पडटा ह्या स्क्रिप्टाचे आय थिंक मोर दॅन 12 ड्राफ्ट जाल्ले माझी पहिली फिल्म आशिल्ली त्याच्या मोर दॅन आणि हाजूय स्क्रिप्ट कोणी बरयला 370 ची स्क्रिप्ट 370 ची स्क्रिप्ट स्टोरी जी आसा ही आदित्य धर आणि मोनाल ठाकर यांनी बरयल्ली आसा प्रोड्युसर आदित्य धर आणि मोनाल ठाकर म्हणून एक रायटर यंग रायटर आसा आणि स्क्रीन प्ले जो आसा तो 4 जाणांनी बरयला आदित्य धर हांव मोनाल ठाकर आणि अर्जुन धवन म्हणून अशा 4 जाणांनी आम्ही स्क्रिप्ट म्हणजे स्क्रीन प्ले फुल फिल्माचो बरयला फायनली आता तुवें 2 नॅशनल अवॉर्ड्स जिखले एक त्याच्या फाटोफाट दुसरो आनी मागीर डायरेक्ट तूं आतां बॉलिवूडान हांगसर गोंयकार जे आसा गोवन फिल्म मेकर्स आसा जे आतां अपकमींग बडींग खूब आसात इन्ग्रिडियंट्स कितें आसा तुजे भितर म्हणजे एक तूं नॅशनल अवॉर्ड फिल्म जे आहा विनींग फिल्म जे तूं करता सारको वॉट आर द इन्ग्रिडियंट्स म्हाका खबर ना खरें सांगल्यार म्हाका खबर ना की म्हाज्या भितर कितें इन्ग्रिडियंट आसा बट आय थिंक इफ आय सी माय म्हणजे फिल्मा भितर कितें इन्ग्रिडियंट आसा कॅन बी एनालायज्ड आय डोंट थिंक पर्सना भितर कितें इन्ग्रिडियंट आसा आय एम द रायट पर्सन टू टेल इट बिकॉज हांव म्हाज्या भितर कितें बरें आसा तें हांव सांगपाक शकना बट म्हाका दिसता फिल्मा भितर एक डेफिनेट आसा की
तिनी शॉर्ट फिल्म्स हांवें ज्यो पयल्यो केल्ल्यो आबा एकतायना खरवस आनी अमृतसर जंक्शन मोर दॅन द नॅशनल अवॉर्ड दे टच द ऑडियन्स अँड देर वॉज अ ड्रामा. See, short films are being done by FTI also. Short films are done by so many other indie, as you mentioned, art. But I don't think everybody had the drama in it. Because म्हाका तुम्ही हांव जर तुमकां 20 मिनटाची शॉर्ट फिल्म दाखयता, आय एम टेकिंग युअर टायम. इट्स एन इन्वेस्टमेंट वीच आय आस्क फॉर. तुम्ही म्हाका 20 मिनटां तुमची दिया. In return, I'm giving you a film. So that's an investment. So at the end, I should give you something as a drama which you feel की हांव हो पिक्चर पळयता because I am changed किंवा म्हाजे कितें तरी इम्पॅक्ट जालो किंवा I am not able to forget it for 2 days. Some or the other impact it needs to do. With आबा एकताना it was the irony of this whole generation gap between पयलींच्या जनरेशन आनी आतांच्या जनरेशन. विथ खरवस इट वॉज द विशय आशिल्लो स्टील बर्थाचो की आमच्या भितर अवेरनेस कितली आसा स्टील बर्थाच्या बाबतीत. अमृतसर जंक्शन वॉज अबाउट 1947 पार्टिशन इंडिया पाकिस्तान. सो all the 3 short films, the last 5 to 7 minutes of the climax was drama. It was heavy. म्हणजे आता खरवस पण म्हाका खूब जाणांनी सांगलें की हांव 3 दीस न्हिदूं शकूं ना बिकॉज म्हज्या तकलेन तोच सब्जेक्ट चल्ला. अमृतसर जंक्शना मागीर पार्टिशनाचे जे सर्वायवर्स आशिल्ले जेंच्या खातीर आमी अमृतसरा स्क्रिनींग दवरिल्लें दे क्रायड अँड कोलॅप्स्ड. आबा एकतायना सिमिलर जाल्लें अँड वेरेवर म्हणजे भायर सुद्दां नॉट जस्ट इंडिया भायरूय अशीच रिएक्शन्स आयल्यो. सो म्हाका दिसता खंय तरी समवेअर डावन द लायन आय अंडरस्टूड की म्हाका आय कॅन गिव यू अ गूड क्लायमॅक्स. आय कॅन गिव यू अ क्लायमॅक्स दॅट यू वील फील जे कितें इन्वेस्टमेंट तुमचे कडल्यान हांवें घेतल्या इट इज वर्थ इट. तुमी जर एक 800 रुपया घालून तिकीट घेवन येता आनी तुमचो टायम दिता then it is my job to give you that delivery back. So then it is a business also. So to factor म्हाका दिसता I could recognize little early maybe because of people who guided me also, because of people who came into my connection आणि I understood की कितें करप ना. सो द इंडी जें वर्ल्ड आसा न्ही इट्स व्हेरी इजी. सो यू मेक अ इंडी गोवन सुद्दां डिरेक्टर्सां एक जर तांणी इंडी फिल्म्स केल्यो 4 इफ दे कम विथ अ स्क्रिप्ट टू बॉलिवूड सेईंग दॅट म्हाका बॉलिवूड डिरेक्टर जावपाक जाय, हाऊ कॅन आय पुट even 10 crores on a person if he doesn't show me that there is a drama in it and you can portray that drama. जर तुम्ही ड्रामा दाखोवपाक शकना, जर तुम्ही सिनेमा तुमकां करना, दे विल से तुम्ही डॉक्युमेंटरी करा, मेक अ डॉक्युमेंटरी. तुम्ही 40 मिनटाची डॉक्युमेंटरी करा, तुम्ही 2 वरांची डॉक्युमेंटरी करा, नो प्रॉब्लेम विथ इट. पण डोंट गो फॉर सिनेमा देन. सो तो एक जो फॅक्टर आसा ती एक गोष्ट आसा ती म्हाज्या गुरूंनी सगळी वटेच्यान जे कोण म्हाका मेळ्ळे, गुरू म्हणजे हांव म्हणटा की जे लोक म्हाजे कलिग्स आशिल्ले ते म्हाजे गुरूच आशिल्ले, तेंच्या कडल्यान म्हाका हे लक्षान येवपाक लागलें आनी आय थिंक आय टूक द रायट स्टेप at the right time because of which म्हणजे आयज आमी हांगा आसा. आदित्य, तुजे आतां पळय तो शॉर्ट फिल्म्स आहा, अवॉर्ड विनींग फिल्म्स आसा, शॉर्ट फिल्म्स आहा. इन्स्पिरेशन म्हणून आतां भुरगे जे आहा, यंग भुरगे तांकां पळोवपाक जाय किंवा जेंच्यांनी पळोवना घडये कशें आहा थोडी फिल्मां अशी अवॉर्ड विनींग आसता आनी कोणाक चुकता, जाल्यार आज जर ती पळोवंक सोदता जाल्यार खंय अशी पळोवंक मेळटली? सो जी पयली फिल्म आसा आबा एकताना जी अरुण नलावडे सरांनी केल्ली ती फिल्म युट्यूबाचेर आसाच आनी त्याच बरोबर ती आतां डिझनी हॉटस्टाराचेरूय आसा वेर यू कॅन वॉच दॅट फिल्म. दुसरी जी फिल्म आसा खरवस ही ह्याच म्हयन्या म्हणजे आय थिंक लास्ट वीक ऑफ दीस मंथ रिलीज जाता ऑन जियो सिनेमाज खरवस. सो खरवस जियो सिनेमाचेर येतली आनी ती तुमी थंय पळोवपाक शकता 110%. आनी अमृतसर जंक्शन जी आसा ती आत्तां सद्या इन प्रोसेस आसा टू गेट डिस्ट्रिब्युटेड करेक्टली आनी वी आर ट्रायंग टू लॉन्च इट विथ जियो ओनली, जियो सिनेमाज ओनली. बट ती आतां अंडर प्रोसेस, सो आय विल नॉट बी एबल टू टेल यू द रिलीज डेट. पण ती बी आय थिंक नेक्स्ट 3-4 मंथसान आउट जातली. सो तिनी फिल्म्स यू कॅन देन टेक, बट दीज 2 फिल्म्स ऑब्वियसली यू कॅन वॉच इट ऑन दीज प्लॅटफॉर्म्स. शेवटाक जे आमचे यंग बडिंग आर्टिस्ट अशें म्हणले ते पळयता आमकां आनी तुमकां विचारूं सोदता, इज इट नेसेसरी टू गो टू बॉलिवूड टू प्रूव युअर सेल्फ इन फिल्म्स? नो, आय डोंट थिंक इट इज नेसेसरी एट ऑल. बिकॉज आतां आमी अशा हातून आसा जातून OTT आयला. वी आर सीइंग फिल्म्स फ्रॉम साऊथ विच आर बींग डन बाय सम डिरेक्टर इन अ स्मॉल विलेज, जो थंय बसून आपल्या आयफोनाचेर सुद्दां एक जर फिल्म करतलो, ही कॅन एक्चुअली डू दॅट आनी ती OTT पिकअप करतली. सो आय थिंक समवेअर डावन द लायन म्हाका अशें दिसता की गरज कसलीच आसना ह्या फिल्डान. तुम्ही पेपरार कितें बरयता दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. इफ दॅट हॅज ड्रामा इन इट अँड यू नो की तुमकां क्राफ्ट आसा, तुमचे कडेन ती कला आसा की तो ड्रामा तुमी कसो पोर्ट्रे करून ऑडियन्सांक तुमी कशें इनवॉल्व करून ग्लूड दवरतले त्या चेअराचेर, जाल्यार यू कॅन डू इट एनीवेअर. यू डोंट हॅव टू बी फ्रॉम बाय फॉर एनी इंडस्ट्री इन फॅक्ट. आनी हांव हांगा बसून सुद्दां आय कॅन मेक अ फिल्म विथ अ क्रू. फार तर म्हजे कडेन व्हडले कॅमेराज आसपाचे ना, म्हजे कडेन व्हडले हें आसपाचें ना, बट इफ आय हॅव द क्राफ्ट समवेअर people who want to do it, they do it. Simple. जेंकां करपाचें आसा ते करतले, जेंकां करपाचें ना ते रिजन्स सोदतले.
की कशें करपाक मेळना. सो आय थिंक रिसेंटली सुद्दां ज्यो फिल्म्स आयल्या कोरियन फिल्म्स फॉर एक्झाम्पल VFX हॅज बीन डन बाय इंटर्न्स, जे ऑस्कराक आतां पावल्या, पास्ट लाईफ अँड ऑल दीज फिल्म्स. सो दीज थिंग्स आर व्हेरी, म्हणजे तेच एक प्रूफ आसा की दे वर नॉट पार्ट ऑफ हॉलिवूड बट दे वेंट टू ऑस्कर्स बिकॉज दे वॉन्टेड टू डू इट. सो आय थिंक दॅट इज द आन्सर. आदित्य, तुवें म्हाका दिसता तुजी आतां फिल्म रिलीज जाता आर्टिकल 370 23 फेब्रुवारीक. त्याच्या खातीर तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. तुवें आमकां वेळ दिलो. हांव जाणा हांव तुका कॉल करता तेन्ना तुजें कळटालें कितकें तूं बिजी उरतालो तो, तरी सुद्दां तुवें तुजो वेळ दिलो. तुज्या फिल्मा खातीर खूब खूब शुभेच्छा. तूं म्हाका दिसता गोंयकारांक जे यंग बडी आर्टिस्ट आसा तांकां तूं एक आयकन आसा. असोच राव, गोंयाचें नांव व्हड कर, मेक अस प्रावड. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. म्हाका फक्त एकूच मेसेज घालपाक जाय की आफ्टर, म्हणजे स्पेसिफिकली रिगार्डींग आर्टिकल 370, ही फिल्म 23 फेब्रुवारीक रिलीज जाता अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस इंटरनॅशनली ताचे सिनेमान सगळ्या कंट्रीजांनी रिलीज जाता. बट मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हाका जर तुमी विचारलें जाल्यार म्हाका सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा तें म्हाजें स्टेट, वीच इज ऑफकोर्स गोवा. सगळी कडेन तो सक्सेसफूल जावपाकूच जाय, ताच्या खातीर तुमचे आशिर्वाद आनी गूड विशीस म्हाका जाय. बट त्याच बरोबर एक गोमंतकीय म्हणून म्हाका दिसता की तुमी येवन सपोर्ट करचें. तुमकां पिक्चर आवडूं ना आवडूं तुमी तें उलोवन सांगचें, तुमी आपलो हें दिवचो, रिव्यूज दिवचे, पूण तुमी थिएटरांनी येवन तो पिक्चर पळोवचो. कारण आमच्या मुवीन प्रचंड, म्हणजे म्हाका दिसता भरपूर रिसर्च जाला ह्या पिक्चरा खातीर. आर्टिकल 370 वो ज्या तरेन हें मिशन टेक फोर्थ केल्लें तेन्ना कोणाकूच खबर नाशिल्लें की आर्टिकल 370 कशें एब्रोगेट जालां. हें कोणाकूच खबर नाशिल्लें. सो इट वॉज अ व्हेरी कोवर्ट ऑपरेशन, जेच्या भितर खूब ग्रावंड पीपल वेर इनवॉल्ड अँड व्हेरी सिलेक्टीव. म्हणजे तातूंत खूब सादारण एक डबल डिजीट नंबरूच आशिल्लो ज्या फूल इंडियेन, की जांकां खबर आशिल्लें कितें जावपाचें आसा 5 ऑगस्ट 2019. आनी ही कथा आमी फूल रिसर्च करून ती एग्जॅक्ट जो एक सिक्रेट ऑपरेशन आशिल्लें तें कशें जाल्लें हें आमी त्या मुवीन सांगपाचो प्रयत्न केला. सो तुमी येवचें, थिएटरांनी येवचें आनी थिएटरांनी पळोवपाचें, आनी गिव युअर सपोर्ट बिकॉज इट्स व्हेरी क्रुशल फॉर अ गोवन डिरेक्टर टू गेट हीज ओन स्टेट सपोर्ट. सो तुमी प्लीज येवचें आनी तुमचो आशिर्वाद दिवचो, हीच म्हाजे कडेन, हीच म्हाजी इच्छा आनी विनंती.